काणयेचें नांव जुबल्यो. कथाकार डॉक्टर एडवर्ड नाझरेत. वाचन हांव लवी गंजमटा. सक्कड पाड जालें. वर्सांतावन तयारी करना आयिल्लें हांव. आतां 3 दीस मात्र उरल्यात आनी तुजो दट्टू तेच दिसाक मरूंक लागता. ग्रेस पुरपुरोन भितर सरतना आराम कदेलार बसून दिसाळें पत्र वाचून आशिल्लो सायमन सुवारेस उडोवन पडलो. कितें जालें? कोण दट्टू? पिटर दट्टू? गडबडोन विचारलें ताणें. हां, तस्सू. ताका मरूंक होसू वेळ जाय आशिल्लो. घरचें मुखलें दार दांपित्त म्हणाली ग्रेस. पाद्र्यापान मिसाचेर ताचें नांव काडून मागतना हो ह्या आदीं असोच वयर म्हणसर कोंडाचें दार तापडून फाटीं आयिल्लो. आतां परत एक पावटी म्हूण लेखलें हांवें. मिसा उपरांत ताच्या वाड्याची गुरकारन मिल्ली टिचर मेळ्ळी. वेनलॉकांत एडमीट करून 10 दीस जाल्यात. दोनूय किडन्यो पुरते बेकार जाल्यात. मूत बंद जालां. 2 दीस काडीत तर वडू म्हूण दोतोरान सांगलां म्हणाली. म्हाका मोळा बस माथ्यार बडयल्ल्या बरी जालें. हो आतां गुडगालीत तर. तितलो सिरियस आसा? सायमनाचो ताळो कामतालो. मिल्ली टिचर पळोवन आयल्या खंय. तिणें सांगचें आयकतना हो आमचें कार्य पाड करूंकच इतलो तेंप वाचुल्लो तशें भोगलें म्हाका. मरूंक आमच्या जुबल्या वचोच दीस जाय आशिल्लो हाका. किडन्यो काम करिनात म्हूण आयकून थोडेशे म्हयने जाल्ले. मरूंक आशिल्लो 1-2 म्हयन्या पयलें तरी मरतो. आतां मरात तर कार्य कशें करचें? सक्कड अरेंजमेंट जालां मू. म्हाका कितें करचें कळना. ग्रेस कळवळोन बसली. तो दीस सोडल्यार जुबलेवाक 3 दीस उरिल्ले. बुधवारा सांजेर 6:30 वरांचेर मीस आनी मिसा उपरांत हॉलांत सत्कार कार्य. सगळे कार्यक्रम भोव बरें जायशे तयाराय केल्ली. ग्रेस बायेचो भाव नॉर्थ इंडियांत बिस्प मंगळारा दीस सकाळींच्या फ्लायटार पावंचार आशिल्लो. दियेसिसीचो बिस्प रिलिजियोस आनी दियेसिसीचे म्हूण उण्यार 20-25 याजक जुबलेवाच्या मिसार 6 बेटवणी करूंक आशिल्ले. नावाडीक ग्रेस्त आनी वळखीच्यांक वत्तायन आपोवणें दिल्लें. ग्रेस बायेचे तेग भाव आपल्या सगळ्या फॅमिली सांगाता गल्फांतावन जुबलेवा खातीर म्हूण आयिल्ले. ग्रेस बायेच्या फॅमिली परी सायमनाच्या कुटुंबांत नांव वेल्लें जावं गल्फांतले जावं तितले लागशिल्ले कोण नातले. ग्रेस सायमन जोड्याचे 2 पूत जे बँगलोरांत मेडिकल शिकताले ते जुबलेवा दीस आपल्या 10-12 सांगातींनी बराबर पावंचार आशिल्ले. हो सिजन जाल्ल्यान वर्सा पयलेंच हॉल बूक केल्लें. शारांतल्या नावाडीक कॅटररांक म्हारगायेच्या जेवणाचें ऑर्डर दिल्लें. इंग्लीश कोंकणी बरसून उलोवच्या नावाडीक एमसीची मांडावळ जाल्ली. कोणायच्या कार्याक हॉलाक वचनातलो फिरगसविकार भलायकी मागूंक ओपवाल्लो. जुबलेवाचो संभ्रम हे पर्यंत कोणेंच करूंक ना तितल्या गद्दाळान जावच्याक सर्व तयाराय जाल्ली. पूण कार्याक व्हड विघ्न जावन सायमन सुवारेसाचो मालगडो भाव पिटर मरूंक आयतो जाल्लो. मिसाक गेल्ले ग्रेस बायन तशें खबर हाडली. जुबलेवाच्या कार्याक सायमनान आपल्या व्हड भावा पिटराक ताच्या घरा वचून आपोवचें सोडून आपोवणें पत्र तप्पालाचेर धाडूंक नातलें. सायमन सुवारेस तसल्या व्हडांच्या कार्यांत वांटो घेवंक पिटराक फावो नातलें. तरी तो मेलो जाल्यार? आजच मरोन फाल्यां मोर्न केलें तर व्हड ना. एका वेळा जुबलेवाच्या दिसाच मेल्यार? स्वंत भावाचे निर्जीव कूड मातयेक पायिल्ले बगार जुबलेवा तसलें कार्य करूंक जायत? तो आज फाल्यां मेलो जाल्यारय पुर्व कार्य करचें कशें? हो लोक तोंडाक आयिल्लें उलोवंक आसा. हांवें तुका केन्ना सांगल्लें आमी ही फिरगस सोडून रुजाय वा बेंदूर वचून रावया म्हूण. तूं आयकलो नाय. तुज्या मालगड्यांक हांगाच पुरलां देखून हांगाच जाय म्हणालोय. हर एक नापास गजालीक हेरांक जबाबदार करची ग्रेस बायेची संवय नवी न्हय. तें आसूं दी डियर, सायमन सुवारेस समाधानान म्हणालो. गजाल कितें ती पळोवया. पिटर दट्टू जीव आसा मू. आमचें कार्य जाता म्हण ताणें वाचल्यार जालें मू. मेडिकल सायन्स इतलें वाडलां. मेल्ल्यांक सयत आर्टिफिशियल सपोर्टाचेर दवरतात. तूं तकलीवन करिनाका. तो आजच मेलो तरी बुधवारा पर्यंत जीव दवर येता. तूं तकलीवन करिनाका. समस्यांच्या वेळार पर्याय तुर्तान जळकोवचें विशिश्ट देणें सायमन सुवारेसाक आशिल्लें. वेनलॉकांत ते फेसिलिटी आसात म्हूण? ग्रेस आतां शांत जाल्ली. वेनलॉकांत न्हय तर भायर आसतल्यो.
आमचो जिबल्यो जाता पर्यंत तरी आमकां पिटर दट्टून वाचल्यार जालें. सायमान दृढ आशिल्लो. तशें जुबल्यो जाल्ल्या तक्षण ताका मरोंक सोडूंक जाता, विचारलें ग्रेसबायन. हे फावटी पिटर दट्टू वाचतलो. तरी माणें आमचो जुबल्यो जाता पर्यंत तरी. सैमान सुवारेस आपल्या मोबायलाचेर वळखीच्या दाक्तराचे नंबर सोदून आसता म्हणालो. वखदां हाडूंक म्हूण भायर मेडिकल शॉपाक गेल्ले फाटीं येताना सैमान सुवारेस आनी ग्रेस बायक आपल्या पतीच्या खाटी बगलेन उबें आशिल्लें पळोवन कावजेली रिता. पिटर सारको मतीर नातुल्लो. ताका कोण आयलीं गेलीं तें कळच्या परी नातिल्लें. केदाळ आयिल्ल्यात? रितान नम्रतायेन विचारलें. इतलो सिरियस आसतना म्हाका एक खबर दिवची न्हय वनये. छे दट्टू जाला पळय. इतलो अस्कत जाला. अशेंच मरोंक सोडताय ताका? सैमानान तशें सांगतना रिताबायक विस्मीत जालें. तिका कितें जाप दिवची सुचताली ना. ताणें तिचे कडेन उलोवचें कांय 20 वर्सां उपरांत. पूत आपल्या कुशेविरोध काजर जालो म्हूण रागार जाल्ल्या बापायन सैमानाक घरांतवन मेकळो केल्लो. नव्या व्हंकलेक घेवन घरा आयिल्ल्याक बापायन भितरच घेवंक नातिल्लें. त्या वेळार भावा पिटरान उतार सयत काडिल्लें ना. सैमान बापायच्या घराक तशें फाट करून आयिल्लो हे पर्यंत गेल्लो ना. घर सोडून गेल्या सुमार 5-6 वर्सां उपरांत अवचित इगर्जेंत सैमान आनी ग्रेसाक पळोवन रितान वचोन उलोवंक प्रयत्न केल्ले. सैमानान उलोवची खुशी दाखोवंक ना. फाटल्या वर्सांनी 2 वर्सां येपट गांवाक येतालीं. मिसाक आयिल्ले रिताबायन पळयल्लें, पूण आपणाची म्हूण ती लागीं गेल्ली ना. ताच्यो दोनूय किडन्यो पाड जाल्यात. दाक्तेर ताका नवी किडनी बसयल्यार मात्र तो वांचत म्हणटा. तें म्हजे कडेन साध्य जायत. वखदांक सयत गत ना. रिताबायच्या दोळ्यांत दुकां फुटलीं. आतां जाल्लें जालां. ताका हांगातावन तुर्तान डिस्चार्ज गरजे. सरकारी आस्पत्रेंत असल्या पिड्यांक खंय ट्रिटमेंट मेळटा. पाद्र्याबान मिसाचेर मागोवंक सांगतनाच आमकां कळ्ळें. ताका आल्फा आस्पत्रेक व्हरया. हांव ताच्या दाक्तरा कडेन उलयलां. म्हज्या वळखीचो दाक्तेर आसा थंय. सैमान सुवारेस मोवाळायेन म्हणालो. तो कितें गेल्यार वाचचो ना म्हळां दाक्तेरान. दूख नासता, कश्ट भोगी नासता मरोन दी म्हूण हांवें हांगा हाडून दाखल केलें. रिताबायक दूख सोंसूंक जालें ना. ती रडलीच. प्रयत्न करया वनये. देव आसा. आमी आसतना अशें गत आदार नातिल्ले परी मरोंक सोडल्यार लोक कितें म्हणत? देवा मुखार आमी गुन्यांवकार जातल्यो. ग्रेसबायेन समजयलें रिताक. वेनलॉक आस्पत्रेंत डिस्चार्ज करूंक चड वेळ गेलो ना. घोळिल्लें सकड सोऱ्या फाटल्यानच घालें, म्हणाली रिताबाय आल्फा आस्पत्रेच्या इंटेन्सिव्ह केअर वॉर्डाच्या भायर आपणा सांगाता बसून आशिल्ल्या देर सैमाना कडेन. ग्रेस वाटेरच देंवन आपल्या घरा फाटीं गेल्ली. मी ती भायर पियेता आनी रस्त्यारच पडोन आसता म्हूण हांवें आयकल्लें. डायबिटीस आसलें मू. पूण इतलो सिरियस आसा म्हूण म्हाका कळीत नातिल्लें. एक खबर दिल्ली तर खंय बऱ्या दाक्तेराक दाखोवन वखद करयेतें, म्हणलें ताणें. हाच्या पिडेन आनी सोऱ्यान आमचें सत्यानास जालें. ताका विंगडच थाराचें इन्सुलीन जाय पडटा. हप्त्याक 400 रुपये वखदाक जाय. फाटल्या म्हयन्यांनी सारकीं वखदांय घेवंक नात. दुवेच्या काजाराक म्हूण बँकाक घर जागो आडोव घालून रीण काडिल्लें. बँकांतावन घर जागो एलामाक नोटीस आयलां. गादे बेसाय सारक्यान करूंक ना. गाद्यांत पिकिल्लें जेवन कितें इल्लें उरलें तर हाच्या सोऱ्याकच जालें. सोरो मात्र सोडिना. तशें सांगून हुस्कारच्या भावजेच्या गळ्यांत फकत ओप गेल्ली सांतेंतली सरपळी दिसली सैमानाक. वने फट सांगा नातिल्ली. तितल्यार दाक्तेरान सैमानाक भितर आपयलो. ताचें कंडिशन एकदम पाड आसा, मिस्टर सुवारेस. लिव्हर पाड जाला. काळकाई मीत चुकोवन गेल्या. हार्ट अस्कत आसा. किडनींनी काम बहुतेक रावयलां. युरिया 30 भितर आसचे 400 मिकवून सडलां. क्रियाटिनीन 1 मिलीग्रामा भितर आसचे 12 पावलां. ह्या सांगाता ताच्या पोपसांत इन्फेक्शन आसा. कितेंच आशा दवरूंक नजो. ताणें एक दीस वयर काडचोच कश्ट. दाक्तेरान हात उदारे केले. डॉक्टर प्लीज, परवां बुधवार पर्यंत तरी. तो मेल्यारय ताका जीव दवरूंक जाय डॉक्टर. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशनाचेर तरी. आमच्या फॅमिलींत एक गरजेचें फंक्शन आसा बुधवारा. तें जाता पर्यंत तरी. सैमानान परत दिलें.
तें म्हाका तुमच्या डॉक्टरशें न्हयन सांगिल्लें. पूण तशें आर्टिफिशियल सपोर्टाचेर गॅरंटी सांगूंक जायना. आमी प्रयत्न करता. आतांच डायलिसीस वेवस्था केल्या, पूण तुमी सर्व रिस्क घेवंक तयार आसूंक जाय. तो खंयच्या घडयेय मरूंक आसा. डायलिसीस करतना सयत ताचो उस्वास बंद जायत तर आर्टिफिशियल मशिनाचेर दवरूं येता. पूण हार्टच बंद पडत तर आर्टिफिशियल सपोर्ट चलना. आमी तें करिना. पिटरान वांसो दाक्तेराक कितेंच भरवंसो नातलो. नो नो प्लीज, ताणें वांसजेस डॉक्टर, कितें जाय तें कर. कितले मारगायेचे वकात तरी ओडना. सैमानान वत्ताय केली. 20,000 रुपये एडवान्स बांदून रितावणीक थोडे धैर्य दिवन सायमन सुवारेसान घरा पावतना दोनपार उतरलो. इंटेन्सिव्ह वार्डा भितर सोडिनात जाल्ल्यान सायमनान पिटराच्या परिगते विशीं ते दीस फोनारच विचार केलो. डायलिसीस केल्या उपरांत ताच्या जराल भलायकेंत थोडें सुदराप जालां, पूण रिस्क तशीच आसा म्हूण दाक्तेरान कळयलें. ते राती सायमन सुवारेसाक सदांचे परी न्हीद पडली ना. आपलो भाव पिटर आनी ताच्या कुटुंबाची बिरमतीची परिगत ताच्या मतींत घुंवूनच आसली. एकाच आवयच्या उदरीं जल्माल्ल्या आपणा आनी पिटर दट्टू मदें कितलो फरक. आपूण दुडवाच्या राशीर आसा, तो रिणांत बुडोवन गेला. बापायन हल्क केलें. ग्रेस आनी आपणाक घरांत रीग दिली ना म्हणलें इतलीं वर्सां आपूण कित्याक विसरूंक शकलो ना. त्या वेळार पिटर दट्टून आनाची पाडत घेतले शिवाय दुसरी विसवून नातली. मायेच्या मरणा उपरांत आवय आनी बापूय आपुणूच जावन आमकां पोसल्ल्या आना कडेन उतार विचारिनासतना सैरीक पळयल्ली. आनान इन्कार केल्लें कळीत आसूनय मुंबय काजर जाल्लें. आनाच्या जाग्यार आपूण आसलो तरी आपणाक बरें जातें ना. आन शिकप नातलो, पूण कठीण स्वाभिमान असो. ल्हान जावंक केन्नाय कसल्याय परिगतेंत आयकनातलो. तेच खातीर मरच्या पयलें म्हाका मरणांत दाखल करन आस्तबदीक सक्कड पिटराच्या नांवार करून मेल्लो. आनाच्या मरणाक हांवें येवं येत आसलें. आनाचो स्वाभिमान म्हाकाय अडखळ जाल्लो. सैमान चिंतूंक लागलो. कितलेशे वळख नातल्या लोकांक आपणे कुमोग केल्या. पिडेंत आसल्ल्यांक चिकित्सा करूंक, घत आधार ना म्हूण पत्रांनी विनंती केल्ल्यांक घर नातल्यांक घर बांदूंक, कला आनी संस्कृतीच्या वाडावळीक नाटक करूंक, पत्रांचे विशेश अंके काडूंक. पूण चुकोन तरी धाट्टू विशीं हांवें कित्याक चिंतलें ना. आपणाकच विचारलें सैमानान. ग्रेसान कितले इन्कार केल्यार पेंटेंत व्हड घर बांदून तें फकत रजेर गांवाक आयिल्ल्या वेळार वापरूंच्याक आनात हांव आयिल्लो तस्सो स्वाभिमान कारण शहराक गेल्यार हे फिरगजेंत मेळचे तितलो मान आनी नांव मेळना म्हणले खातीर जल्माल्ल्या ह्याच फिरगजेंत उरिल्लो. फिरगजेंत आपणा तितलें नांवाडदीक आनी दुडवाचें आसूंक नुजो म्हणलो अत्रेग आपणा थंय कित्याक आसा. जुपले वचो संभ्रम तितलो गर्द करूंकय आपणा भितर आसचो होचो अहंभाव कारण पिटरा विशीं कितेंच खबर काडिनासतना रावूंक हेंच प्रेरण. ताका विशेश डायबेटीस आसा, मीठ चुकोन पियेता, कठीण दुबळीकाय आसा म्हूण कळीत आसल्यार इतलीं वर्सां ताचे खबरे कित्याक गेलो ना. आनान दिल्लें कितलें पावता पळया म्हणलो आना वयलो राग हांव धाट्टूचेर दवरून आयलां. आनी आतां ताचें मरण फकत आपणाचो जुबलेव जाता पर्यंत आडावंक पेसाडच्यांत हांव कितलो ल्हान जालां. सैमाना थंय हिंस चिंतना गुंताली. सोमारा सांजेर पर्यंत पिटराच्या भलायकेंत विशेश बदलाव जावंक नातलें. सैमान वचून दाक्तेराक भेटून आयलो. तुर्त परिगतेंतावन सुटोन वयर पडत तर किडनी कशी केल्यार पिटर आनी थोडीं वर्सां वाचत म्हणलें दाक्तेरान. पूण तें कितेंय चिंतूंक त्या वेळार पिटराची भलायकी विशेश पाड आसली. मंगळारा सकाळीं वार्डाक फोन केल्ल्या सैमानाक थोडो सुशेग मेळ्ळो. पिटराच्या रगतांत चडोवन गेल्ले नापास घटक उणें जायत आयिल्ले. युरिया देंवल्लें, काळकाई उणी जाल्ली, रगतांत साकरय कंट्रोलार येतली. एक फावटी वयर पडल्यार किडनी ट्रान्सप्लांट करी येता. बेंगलोरांत बरीं सेंटर्स आसात. नोस्तो करतना ग्रेसा कडेन सांगलें सैमानान. रिलेटिव्स आसल्यार मात्र किडनी ट्रान्सप्लांट जाता. तुज्या भावाक कोण आसात? तूं दिताय कितें? ग्रेस नंज उलयली. मॅचिंग जाल्यार दिवची. आतां कसोय बरो जायत आसा. सैमानान निचव केल्लो.
तो वेळ येताना मू ग्रेसाक त्या वेळार वाद करूंक नाका आसलें. बऱ्या दिसाक लागीं जाताना घोवा कडेन झगडोंक तिणें फाटीं केलें. मंगळारा सांजेर ग्रेसाचो भाव उत्तर भारताच्या एका दियेसीचो बिस्प जो जिबलेवा खातीर आयिल्लो. सायमन आनी ग्रेस पिटराक पळोवंक गेल्लीं. पिटराच्या भलायकेंत मस्त सुदराप जाल्लें. ताणें सायमनाक पळयलें. कितें उलोवंक प्रयत्न केले पूण उलोवंक जालें ना. जिबलेवाक हरकत करचें पिटराच्या मरणाचें अनाहूत सुकोवन गेलां तशें भोगलें तांकां. सांज जाताना घरांत हेर सयरीं आयिल्लीं. जिबलेवाची पुर्ती जबाबदारी आनी मांडावळ केटरिंग संस्थ्यान घेतिल्ल्यान घरच्यांक तकले फडाफड नातिल्ली. सयरीं धैर्य मेळोवन उलोवन रातीं न्हिदोंक वेतान तोडोव जाल्लो. सैमानाक ते रातीं न्हिदिल्ल्या क्षण न्हीद पडली. पूण बेगीन जाग जाल्ली. उस्वास काडूंक त्रास तशें जाताले. उठोन उदक पियेता म्हणटना सैमानाक हद्यान दामून धरिल्ले परी जालें. विशेष दूख सुरू जाली. खिणान दूख बावळ्याक आनी घुमटेक पासारली. सगळोच घामेलो तो. घाळाय करूंक अवकाश नातिल्लो. सैमानाक आस्पत्रेक व्हेलो. काळजाच्या तीव्र जतनेच्या वार्डांत सैमानाक दाखल केल्ल्या दाक्तेरान ताका अटॅक जाला, रिस्क आसा, आतां कितेंच सांगूंक जायना, 2 दीस आमी मॉनिटर करतांव, हांगातावन उण्यार हप्तो पर्यंत हालोवंक जावचें ना म्हूण सांगलें. देव बरें करूं.